केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26 अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. अर्थमंत्र्यान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात 12 लाखां मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट मेळपाची घोशणा केली. मध्यम वर्गाक सशक्त करपाचे दिकेन व्हड पावल जावन आसा. राष्ट्र निर्मितीत हो निर्णय म्हत्वाचो थारतलो. हाका लागून चड बचत आनी गुंतवणूक करपाक प्रोत्साहन मेळटले, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान ट्विटा वरवीं दिली. GCCIचो आदलो अध्यक्ष मंगिरीश पै रायकरान लेगीत अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. 12 लाखां मेरेन कमोवपी व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट दिवपाच्या निर्णयाक लागून सामान्य लोकांक फायदो जातलो. आयकरांतल्या तरतुदी खातीर सर्वसामान्यांक दिलासो मेळटलो, अशें उद्योगपती मंगिरीश पै रायकर उलयलो. वर्ष पद्धती प्रमाणे आमचे फायनान्स मिनिस्टर बाय निर्मला सीतारामन हांणी अंदू वर्साचे बजेट प्रपोजल लोकसभेन जेन्ना मांडले ताजे वरवीं आमकां कितें दिसून येता की खंय पयशे वतले आनी कसो पयसो येतलो हें तातूंतल्यान आमकां दिसून आयलें. पयसो वचपाचो पळय जो आसा तो मुख्य प्रमाणे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हाका लागून तांणी जायतो मांडावळ केल्ली आसा. मेन म्हणजे गोंयांक बेनिफीट जावपा सारकें म्हणजे तांणी म्हळां की एग्रीकल्चर जंय पळय यील्ड आनी प्रोडक्टिविटी कमी आसा त्या डिस्ट्रिक्टांक दे वील गीव स्पेशल प्रायोरिटी, स्पेशल फंडींग आनी GSM पळय सीड्स पळय आसता न्ही ताका लागून प्रोडक्शन चड जाता अश्यो गोश्टी ते त्या डिस्ट्रिक्टाक करतले. आमच्या सरकारान जर ते प्रपोजल बरे भशेन थंय सेंटराक धाडले जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट कित्याक आमी सगळे पळयता की हांगा सद्या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चराची कमी जाल्ली आसा आनी ती वाडोवपा खातीर म्हाका दिसता हो एक बरो चान्स आसा गोवा स्टेटीक. मजगती दक्षिण गोंयच्या खासदारान सर्वसामान्या खातीर हो अर्थसंकल्प न्हय अशें मत उक्तायलें. We've just heard the Honorable Finance Minister's speech laying off the budget. There is not much confidence that the government has given to the citizens of India. We all know that the economy of the country is not doing well. It is spiraling out of control. Foreign investors are they pulling out the money. Now, I heard the speech very intently, hoping that there will be something offered to the middle class. Middle class offers the backbone. They're the backbone of the economy. So there's not much that is being given for the middle class. If you see in the education sector, there is not much for the education sector. In my own state of Goa, I have seen there are so many hundreds and thousands of teachers. They are wanting that their job should be regularized. They should be given permanent job. It is not being done. Para teachers in Goa, just before coming, they met me. They have been working for 15, 16, 17 years. They are not being regularized. So, education sector does not get much. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.